पत्रकार भावांक येवकार. आज माझ्या बरोबर प्रेस कॉन्फरन्स आसा. फ्रेडी त्रावासो जो आमचो साउथ गोवाचो आमचो लिडर आसा. खास प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची म्हणल्यार असेंब्लीक लागून. आमकां सगळ्यांक खबर आहा काल कितें घडलें. ताच्या खोलायेन वयचे पयलीं हांव कांय विशय आमच्या अध्यक्षान जे विधानसभे भितर मांडले ताचे कांय जे प्रश्न मारले उपरांत कशे सरकाराक धारेर धरले. हांव एक प्रश्न तुमच्या मुखार दवरतां. 6 मार्चाक असेंब्ली स्टार्ट जाल्ली. पयलोच प्रश्न मिराबागाचो आयलो. आनीक मिराबागाचे प्रश्न आयले उपरांत सबंद गोंयभर कशा पद्दतीन मिराबागच्या गांवचेर हावळ आयला एनवायरमेंटाच्या दृश्टींतल्यान आनी सरकार कशा पद्दतीन त्या लोकांक त्रास करून ते बांदारो बांदपाक सोदता हे लोकांच्या नजरे मुखार आयले त्या दिसा असेंब्लीक. मागीर तो विशय जालो उपरांत सभापतीन आमच्या अध्यक्षाक माफी मागपाक लागली. आमच्या अध्यक्षाचे म्हणणे आसले आपली माफी मागून एखादो जर विषय सोंपता आनी जर मिराबागाचो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्क्रॅप जाता जाल्यार आपूण माफी मागपाक तयार आसा म्हणून ताणें खोलायेन त्या हावजां भितर माफी मागली. हे फक्त अशेंच करपाक शकतात कित्याक जेका एक्सपिरियन्स आसा, जेका विधानसभेचो अनुभव आसा. आनी जेन्ना तो मिराबागकारा खातीर झगडटालो तेन्ना रुलींग सगळे ताचेर चडटाले. त्या वेळाचेर केवळ एकटो तो थंय लढाई लढलो. हाजो आमकां स्वार्थ अभिमान आसा. दुसरे इव्हेंटाच्या नांवान सरकारान कशे कोट्यावधी रुपया खाले. उदाहरणार्थ 13 कोटी रुपया केवळ पंतप्रधान आयले आनी ते माटो घालपाकच कशा पद्दतीन सरकारान विकसीत भारत, विकसीत गोंय ह्या नांवान खाले तेय दाखोवन दिले. रुद्रेश्वर देवळाच्या बफर झोना भितर येता हो विशय आमच्या अध्यक्षान थाणपणान मांडलो. तो मांडटना कशे त्या लोकांनी त्या कमिटीन 18 ऑक्टोबर 2024 मुख्यमंत्र्याक पत्र केले ती याद करून दिली. त्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्याक सगळ्यांक आपोवन मिटींग घेयली आनी हावजां भितर आमच्या अध्यक्षाक म्हणपाक लागलो तूं देवळाचो कैवारी जाला काय म्हणून. ताजो आक्षेप घेवन आमच्या अध्यक्षान सांगलें आपूण देवळाचो कैवारी जालो ना, तूं तुजे शब्द फाटी घे. आपूण लोकांचे प्रश्न मांडपाक आयला. सबंद गोंयचे प्रश्न आपूण मांडपाक आयला. बजेट जशे 1600 कोटी कशे सरप्लस आसा बोमाडो कसो फुलोवन दाखोवपाचो जो मुख्यमंत्र्यान नाहक प्रयत्न केलो तो कसो हाडून आमच्या अध्यक्षान लोकां मेरेन दाखयलो की कसो तरेचो फुगो कसो फुगयलो तो. मागीर DRSाचो प्रश्न आसत कशा पद्दतीन तो जर स्कीम लागू केली जाल्यार कशे बारीक बिझनेसमॅनाक त्रास जातलो हेय दाखोवन दिले. अशे साबार प्रश्न. मागीर स्टुडंटाचो प्रश्न आसत, पेपर रिव्हॅल्युएशनाचो आसत, नुस्तेकार भावां खातीर आमच्या कशा पद्दतीन स्टोरेजचो जागो ना, हे सगळे मांडटना आमच्या अध्यक्षाचेर एक आरोप जालो काल. जो आरोप आयकतकीर पार्टी म्हणून म्हाका दुख्ख जालेंच, म्हजो अध्यक्ष म्हणून म्हाका दुख्ख जालेंच, आमकां सगळ्यांकच दुख्ख जालें. खरें म्हणल्यार ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतना सदांच आमी अध्यक्षाक कळीत करतात की आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतात म्हणून. आमी आयज पयली फावट आमच्या अध्यक्षाक आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात म्हणून सांगले ना. इतल्या खातीरच एखादो आरोप कोणाचेर जाता आनी तो सुद्दां विरोधी पक्षाचे मनीस सेटिंग म्हणून करता तेन्ना भावांनो दुख्ख जाता. कारण 14 वर्सांचो अनुभव हावजां भितर आसलो तो एकमेव विरोधी पक्षां भितर आसलो तो आमचो आमदार. ताणें सत्ताय भोगला आनी विरोधकांक भितर रावला. ताणें हावजां भितर रावन कित्याक रावलो आपूण हावजां भितर हाजें स्पश्ट ताणें आपल्या व्हिडिओ म्हणजे असेंब्ली भितर सांगलां. हांव जस्ट तो व्हिडिओ प्ले करता फक्त कळपा खातीर. तुमी तो व्हिडिओ 1 मिनटा खातीर मुद्दम आयकोचो आनी आयकले उपरांत तुमी म्हाका सांगचें खंय आमचो अध्यक्षाचो सेटिंगाचो प्रश्न येता तो. 2013 आमी आमदार आसतना अशेंच सिच्युएशन अरायज जाल्ली. तेन्ना स्पीकर सर फुल बजेट प्रेझेंट जावपाचें आसलें पूण कट शॉर्ट करचें पडलें बेगीन. तेन्ना दोन पत्रकारांक वोट ऑन अकाउंट घेतलो आनी वोट ऑन अकाउंट घेवन 4 म्हयन्या खातीर पास केलें आनी मागीर आमी सगळे डिमांडाक जे उलोवंक शकताले त्या मागीर उलयले. आवाज हांवें रावला, हांव तुमकां जॉयन जायना, हांव इतल्या खातीर रावला तुमकां याद करून दिवपाक. ते सगळे नवे आहा, फर्स्ट टायमर आहा. देर इज अ प्रेसिडेंट इन दीस हाऊस
that in an extraordinary situation like this that has arisen, we could have adopted the route of vote on account, which we are not adopting. And as a result of which we are doing injustice to the opposition, who are going to come up with demands to allow you to pass your grants. We move cut motions to stop you from passing your demands, so that our issues are solved and our issues are financially redressed. So right question विचारा, जे right कोणात उत्तर करेक्ट किंवा कधी मला डायरेक्ट करा. हे जायला सुद्धा माझ्याकडे काम मागतात थोडी अकाउंटेबिलिटी धोरण, वोट ऑन अकाउंट करा, बजेट फुल पास करू नका. आम्ही बी आता ओपोजिशनाला असा आणि तुम्ही वोट ऑन अकाउंट ऐकता जाल्यार हांगा बसता ना जाल्यार म्हाकाय ताचे बरोबर वॉकआउट करचो पडटलो, कित्याक तुम्ही फुल बजेट पास करता तुका ओपोजिशन ऐकलो न्ही. आता काल एक गोवन म्हाका दिसता गोवन रिपोर्टर आसा काय खबर ना, गोवन रिपोर्टरान एक प्रश्न केलो वेन्झी बाबा. विजय सरदेसाय म्हणटा म्हण तुमकां ज्ञान ना म्हण. हातूंत ताणें खंयच ज्ञान ना ह्या शब्दाचो उपयोग केला. ते नवीन आसात, तांकां खबर ना आणि ज्ञान ना हातूंत भितर फरक आसता भावानो. पत्रकार भावान हाजी एक जाणविकाय आपल्या स्वता भितर दवरची. वेन्झी जेन्ना प्रश्न केलो ना साहजिक वेन्झी तेजी रिएक्शन जावप, पण जेन्ना आपूण एखादो प्रश्न विचारता जबाबदार पत्रकार भावांनी हें तकल्यांत दवरपाक जाय. मागीर तातूंतल्यान कितें जाता, हो कितें तरी उलयता तो उलयता आनी तातूंत भितर मागीर झगडीलान पडटा. पत्रकार भावांची एक जापसालदारकी जाता, कारण तुमी चवथो पिलर म्हण आमी पळयतात लोकशाही भितर. अशेंच घडटकीर आमकांय दुख्ख जाता. जेन्ना 14 वर्सांचो आमदार विधानसभे भितर आसा, जर कायदो कितें जर तो सांगना जाल्यार त्याच्या नानाचो ताचा एक्सपिरियन्साचो कितें उपयोग जालो. तो थंय वोट ऑफ अकाउंट मागपाक रावतालो. आनी खरें म्हळ्यार सगळ्या विरोधी पक्षांनी थंय रावपाक जाय आसलें. वॉकआउट करून वचप हें सोल्युशन न्हू भावानो. विधानसभे भायर आमकां सदांच उलोवपाक मेळटा. विधानसभे भितर प्रामुख्यान प्रश्न मांडप, खास करून लोकांच्या जनतेचे प्रश्न मांडप आणि लोकांच्या प्रश्नाची जापो सरकाराक दारेर धरून घेवप, ही आमची जापसालदारकी, ही एक विरोधी पक्षाची जापसालदारकी. तेंच काम फाटल्या 14 वर्सां आमचो अध्यक्ष करता. आणि हातूंत भितर सेटिंग जेन्ना म्हणटा तेन्ना काळजाक दुखता. आमच्या सारक्या कार्यकर्त्यांक पार्टी खातीर काम करपी अध्यक्षाक आमचें काम करता म्हूण आमी तोखेतात तें आमचें दुखता. हांव मागीर म्हजे थोडक्यात परत उलोवप करतलो. तेजे पैकी कांय जे प्रश्न जे विधानसभे भितर आमच्या अध्यक्षान मांडले ताचे खोलायेन आमचो रेड्डीबाब सांगतलो. विकास बाबान आपल्याक थोडे सांगितला, तितूंत म्हाकाय थोडे ऍड करूं जाय जे आमगे चिफान विधानसभेन मांडिलां आनी मागिलां. ड्युअल सिटीजनशीप हेजेर आमगे विजय उलयलो आनी युरोपियन युनियन प्रेसिडेंट बाब आंतोनियो कोस्ता तेणे आपल्यागेले हुशियारी दाखयली. आयज सगळो लोक जो गोंयचो भायर देशांत गेला आपल्या पोटा पासत, आपल्यागे फॅमिली पोसपा पासत, कित्या लागून गोंय आमकां तेंकां मेळना आनी तेश कोन काम दिच्या जायना म्हूण हे थिंगेले. ड्युअल सिटीजनशीप दिली जाल्यार आमकां कितल्याश्या जाणांक फायदो जातलो हें सगळ्यांक दिसून येयलो आनी जायत जाणां पासत विजय असेंब्लीक उलयलो. ही एक गोश्ट जाली. आनी ड्युअल सिटीजनशीप जावपा जाय म्हूण सगळ्यांगेलें एक मन आहा आनी एक मत आहा, ड्युअल सिटीजनशीप जावपा जाय. दुसरें कोळशाचेर गोंयान कोळसो येता आनी कोळसो कोणाक येता ही सगळ्यांक खबर आहा. पयलीं कोळसो म्हणटाले, आतां कोळसो येता तो वास येवपाचो कोळसो. आनी शंकर पोळगी सदांच बोर्ड मारता कोळशा लागून. आनी हांव सदां म्हणटा ट्राय टील यू सक्सीड. आज शंकर पोळगी बोर्ड मारता पळय, ह्या हुंय ना हुंय वास्को म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरां भितर मोना काळजांक रिगवाले आनी तेय भायर सरले. ते जायत पार्टी अपॉइंटमेंट मागताले आसतले सीएमा कडेन, पूण हो कोळशाचो इश्यूय जेन्ना आमगे अध्यक्षान विधानसभे मांडिलो, रोखडेच कावन्सिलर जे कावन्सिल आहा पळय वास्कोचे तांकां पळोवन तेणें मिटींग घेतली आनी कावन्सिलर चीफ आमगे चीफ विजय सरदेसाय थँक्यू म्हूण गेले. आयज तुवें तो विशय काडलो म्हूण आज आमकां सीएमान आपल्यागेलो अपॉइंटमेंट दिलो म्हूण. विजयान जितले मुद्दे गोंयचे पासत गोंयकारां पासत काडल्याय हे हुंय ना हुंय थोडे पावले आनी हुंय ना हुंय फ्रॉड केलो आहा, कोणा ना कोणा धरून जाय हेय तेणें दोन दाखयलो आहा. विधानसभेक आवाज करपी स्वता तें दाखोवन दिवपी हो विजय सरदेसाय.
पूण इतले खोल मैत्रा पासत तेजेर तो आरोप जोपाट जाता हे सोसून घेवपाक आमकां पसत ना. पण आरोप करता तेणें 10 पाटचे तिचे आपण मुये हातो नाका दोन आमचें तोंड उगो नाकाय इतलें हांव सांगो सोदयता. आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान भावनो खऱ्यांनीच म्हाका अपील करपाक जाय म्हज्या अध्यक्षाक कितले म्हूण सहन करतले आमी एखाद्या पक्षा बरोबर वचपाक जाय. आमी खूब प्रयत्न केले 2022 जेन्ना आमी सत्तेंतल्यान भायर आयले भावनो आमी सातत्यान दवरलें की आमी विरोधी सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें. ताची प्रचिती आमी 2024 दिली. आमी खानोला दक्षिण गोंयचें सीट हाडून दिवपाचे प्रयत्न केलो. दर वेळाचेर आमचें खच्चीकरण जाता. आमी कित्याक म्हूण सोंसप सेटिंग आनी कितें कितें वेगवेगळे शब्द कोणा खातीर ते. आनी जेन्ना सातत्यान तुमचे जर एखादे आरोप जाता मागीर ते आरोप हांव कोणाचेच नांवां घेना भावना म्हाका नांवां घेवपाची बी ना. आरोप जाता म्हणजे आमी मागीर त्या पक्षा बरोबर तांचे बरोबर कशी तरी वचप हें म्हजें व्यक्तिगत मत. म्हजें आयज हांव जें कितें तुमचे कडेन अपील करता भावनो व्यक्तिगत मत. आमी कित्याक वचप म्हजी अपील आसा म्हज्या अध्यक्षाक म्हजी पार्टी काणकोण ते पेडणे मेरेन लोक आमकां रावलात. आमी यात्रा करया आमी लोकांक घरघरान या गांवांनी या लोकांक मेळया बहुजन समाजा एकठांय करया आनी आमचें सरकार कितें हाडूया आमी. हांव परत एकदां सांगता प्रेस भावांक म्हजी व्यक्तिगत मत. आमी कित्याक वचनयो सेटिंग हे शब्द कोणा खातीर कांय जापसालदारकी विरोधी पक्ष म्हणून सगळ्यांनी एकठांय नेम करपाक जाय. आमी दर वेळाचेर जेन्ना विरोधी पक्ष म्हणून आमकां आपयले आमच्या लायन पार्टनरांक त्या वेळाचेर आमी त्या जाग्याचेर मन मोकळेपणान गेले आनी थंय आमी जो सपोर्ट करपाक जाय तो केलो. 24 आमी आमच्या पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान काम केलां. काणकोण ते दक्षिण गोंया भितर सगळ्या तालुक्यांत दक्षिण गोंयच्या आमी काम केलां निवडून हाडपाक लागले. अशें जातना आमच्या अध्यक्षाचेर आरोप जातकीर आमकां दुखता. खऱ्यांनी मन भितरल्यान दुखता. कित्याक कोणा खातीर आरोप हे सहन करप आनी कित्याक म्हणून सेटिंगाचो प्रश्न कित्याक येता. एखाद्या हावजा भितर आपले मत मांडनासतना भायर येवप हेका एक बरो लेजिस्लेटर म्हणटात. आपले मत मांडले ताणें कित्याक कोर्ट ऑफ अकाउंट जावपाक जाय कित्याक तुमी अधिवेशन मागीर 4 म्हयन्यान परत घेयात जेणे करून बाकीचे डिमांड मागीर नंतर पास करया. कारण 2013 मनोहर पर्रीकर आसतना असोच जेन्ना काळ आयलो त्या वेळाचेर सुद्दां अशें केल्लें आसा. हें कर्तव्य जाता विरोधी पक्ष म्हणून अनुभव आसलेल्या एखाद्या आमदाराचे तेच आमच्या अध्यक्षान केलें. हातूंत गैर कितें म्हजो प्रश्न तुमकां आसा हातूंत गैर कितें. तशें केले उपरांत एखादो मनीस भायर येवन म्हणटा सेटिंग ह्या शब्दाची परिभाषा म्हाका ताणें सांगची. म्हणून हांव म्हाज्या अध्यक्षाक अपील करता या आमी चड जालें सहन आमच्यान सहन जायना. म्हजी व्यक्तिगत मत हांव आनी फ्रेडीचें व्यक्तिगत मत आसा. आमी लोकां कडेन या लोकांक कळू दी लोकांक कितें जाय तें. जर सगळे जर विरोधी पक्ष म्हणून जर आमी आज एकठांय न्हयनात जर प्रत्येकाक जर दुखणी लायता जाल्यार तें बरोबर न्ही. खरें म्हळ्यार काल सगळ्या विरोधी आमदारांनी आरोप कोणाचेर करपाक जाल्लो सत्ताधारी पक्षाचेर करपाक जाल्लो सभापतीचेर करपाक जाल्लो मुख्यमंत्र्याचेर करपाक जाल्लो. हें करनासतना परस्पर भायर येवन आमच्या अध्यक्षाचेर विनाकारण आरोप करप आनी ते आमी सहन करून घेवप आनी कित्याक म्हणून हांव म्हज्या अध्यक्षाक मुद्दम अपील करता तुमच्या माध्यमांतल्यान अध्यक्ष बाब उपकार करून तूं विचार कर. हें चड जालें सहन करपाचें. आतां आमी खंय तरी पावलो मारपाची गरज आयला. देव बरें करूं. तुमचे जर काही प्रश्न आसा जाल्यार विचारात. काल युरीन जुदास जुदास म्हणटा तेजेर म्हाका सांगूंक जाय युरी बाबा जुदास कोणा म्हणटाय तें कळोंक जाय. नाका दोन तोंड उगडा युरी. आतां थोडे अशें सांगात तुमकां ऑगस्टाचे 20 तारखेर 2018 गोवा फॉरवर्डाक जॉईन जालोलो होच युरी आल्यामा जॉईन जालो ऑगस्टाचे 20 तारखेर 2018. दुसरें जुदास म्हणपट ताणें हें कित्याक म्हणा हें ताका सारकी खबर आसतली. पूण तरी आसतना हांव ताका सांगूंक सोदतां
जेन्ना एव्हरी थर्सडे कुंकवडे ऑफिस घालच्या दोना एव्हरी थर्सडे जनता दरबार जातालो गोवा फॉरवर्डाच्या ऑफिसान आणि तू त्या दोना जॉईन जालो आसलो. तू हे लोकांगे काम करतालो गोवा फॉरवर्डा चीफ जो विजय सरदेसाय आहा पळय तेज अंडर त्या घेवन तुवें लोकांगे काम केलें नाही. 2018 to 2020 नोव्हेंबराचे 13 तारखेर तू गोवा फॉरवर्ड सोड गेलो. ही 2 वर्सां तुवें लोकांगे काम केलें नाही. ब्रेस्तारा हे घेवन लोकां आपयनू तेदो तुका तो जुदास आसना. जेन्ना भायर काडलो तेदो तू सोड गेलो आनी आप तू जुदास म्हणटा. 10 पाटची दुसरे फाटी म्हणटा आसतना ही उतरां शाह कमिशनागे रिपोर्ट धाडलो न्हू मागीर घडलें तेका लागून म्हणटा हांव नाका 2 तोंड उगडनाका आमचें आनी हें वन कोता हांव उंचाय केन्ना तर कितें म्हणटा न्हू जुदास असो उतर म्हणटाय चिंतून तूं खूंय आहा तो पयलचोय आनी मागीर म्हण. युरी बाब तुका सांगता 2018 2020 हो टायम पिरियडा म्हणजे तुवें कोणागेली कितू काम केलें पळय इंचोय नाजाल्यार हांव तुका सांगता कोणा हें केलें ती तूं समजना काम बिश्टें आय म्हण. आनी हें विकासान सांगिल्लें पळय आमी थाराव घेयलो पळय तुगे उदकाचेर हें चड जालें म्हण आमी विजया सांगनासतना प्रेस कॉन्फरन्स घेया म्हण आमी थोडे जावन उलयले आनी आमी गेली. आनी हांव ह्याच माध्यमांतल्यान सांगता चीफ तुगे परमिशन घेयनासतना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेयला. आमगे कितें दिसोल जाल्यार तूं आमकां कितें निकात तें सांग बट तुका इंचाल ना आमी हें प्रेस कॉन्फरन्स घेवच्याक. बट जुदास उतर दुसरे फाटी कोणूय तरी काडटा आमगे चिफाचेर आमी आहाय तेजे बारबर चिंतून उलय. सो तुम्ही 2027 इलेक्शनाक अलायन्स नाका म्हणून रिक्वेस्ट करता पार्टी प्रेसिडेंटाक. ना पार्टी प्रेसिडेंटाक हांव तें करना. म्हजें व्यक्तिगत मत हांवें मांडलां. कशें आसता एक सीमा आसता एक कितले पर्यंत वचप हें म्हजें मत. कितें पर्यंत वचप अशें जर आरोप आमचे जर परस्पर जाता जाल्यार आमकां दुखता म्हणटना आमी म्हणटात आमी कितें एकलो वचनयो. हें म्हजें मत आनी फ्रेंडीचें मत पार्टीचें मत न्ही हें आमचें व्यक्तिगत मत हें. व्यक्तिगत मत अशें की अलायन्स जावचें न्हू कशें आतां. हांव तशें म्हणना. हांव इतलेंच म्हणटा कितलें म्हूण सोंसपाक एक परिभाशा आसता एक लिमीट आसता तितपर्यंत सोंसप. जेन्ना सोंसपाक जायना न्हू तेन्ना मागीर त्रास जाता कार्यकर्त्यांक. आमच्या अध्यक्षाक कोणी कितें म्हणटा की आमकां त्रास जाता. ती त्रासाची भावना हांवें व्यक्त केला. अलायन्स जायनासतना एकटे वचप इतली गोवा फॉरवर्डाची स्ट्रेंथ आसा तो सर्वस्वी असू शकता पण जेन्ना तूं आपली मिडिया माध्यमांतल्यान मांडटा न्हू तेन्ना ती एक वेगळें म्हत्व आसता तेका. हांवें बंद कमऱ्या भितर भावना व्यक्त करप आनी प्रेस माध्यमांतल्यान भावना व्यक्त करप हाका एक वेगळो अर्थ आसता भावना. ती आतां भावना हांगा व्यक्त केली गो. तुका आतां स्ट्रेंथ खबर ना गोवा फॉरवर्डाचो लायक एकटो वचूं शकता काय ना. आमचो स्ट्रेंथ काणकोण ते पेडणे मेरेन खूब आसा भावानो. आमी तो केन्ना उपयोग केलो ना. काळांतरान ज्यो गजाली घडपाक जाय त्यो घडटल्यो. अलायन्साची गरजूच ना. हांव तशें म्हणना. तूं म्हजे पर्याप्त लायता. हांवें तुका इतलेंच सांगलां म्हजी भावना हांवें व्यक्त केला अध्यक्षा कडेन. पण ते भावनेन तुका दिसता की तुमी एकटे लढू शकतले म्हणून. भावने भितर एकट्यान लढप काय न लढप हो परस्पर हो पक्षाच्या कोर कमिटीचो अध्यक्षाचो निर्णय हो म्हजो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.